कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीत तुमचं येवकार। आज आम्ही एका महत्वाच्या विशयाचेर हांगा चर्चा करपाक आयल्यात आनी तो विशय म्हणजे गोंयाक जी राजभास आसा ताका मराठीकय राजभाशेचो दर्जो मेळचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। काल पणजे एक बसका जावन अशी मागणी जाहीरपणान केल्या आनी ताजे खातीर सुभाष वेलिंगकार हांच्या अध्यक्षते खाला एक समिती नेमल्या आनी त्या समितीन काल डायरेक्ट हे दिला की आमी आतां सामको आमचो सद्याक जी हे आसा ताचो वणवो करतले आनी आमी मराठी ही राजभाशा करून घेतले अशें तांणी काल जाहीर केल्लें आसा। कालच्या तांचे सभेक लोकांचोय रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो आनी ह्या फाटभुंयेचेर कोंकणी राजभाशा आंदोलनांतले एक म्हत्वाचे फुडारी जाणी ह्या झुजाक 555 दिसाचे जे आंदोलन चल्लें तातूंत डायरेक्टली भाग घेवपी उदय बाब भेंब्रे हांकां आपल्यात। उदय बाब येवकार तुमकां। उदय बाब, म्हाका पयलीं तुमकां विचारपाक जाय, कालचे जो जी सभा जाली पणजे आनीक एक 2 वर्सांनी इलेक्शन येवपाचें आसा, सो ह्या फाटभुंयेचेर आतां ही मागणी जाता तुमकां दिसता कितें काय? हें अशें फाटलीं 40 वर्सां जायत आयलां सुशांत। हय, कांय वेळार सरकाराक पेंचान धरून ही मागणी करप, कांय वेळार ती चालूच दवरप तरेक तरांनी, कळ्ळें? कितले लोक जमू, ह्या तालुक्यांत केली, त्या तालुक्यांत एक मिटींग केली, हें चालूच आसा। आनीक घडये जे आंदोलन करतात तांच्यो टॅक्टिक्स म्हणून ज्यो आसतात पळय तातूंत हें बसता। म्हणटा त्या बद्दल कोणाक दोश दिवपाक जायना, कारण लोकशायेंत हें अशें चलता। पूण म्हाका विचारशी जाल्यार हाचो व्हडलोसो परिणाम जायत अशें म्हाका दिसना। ना, पण एक हाका एक तुमकां हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे की सुभाष वेलिंगकार हांकां ह्या आतां आंदोलनाचें नेतृत्व तांचे कडेन आसतलें। आनीक तुमकां हो हांव कित्याक प्रश्न विचारता तें तुमकां लक्षाकय आयलें आसतलें। सो जेन्ना माध्यमाचो जो प्रश्न आशिल्लो तेन्ना वेलिंगकार आनी तुमी एक हाजेर येवन प्रयत्न केले। सो आतां आमचे वेलिंगकार सराक निमंत्रण केल्यात, त्या विशीं तुमचें मत कितें काय? तुमकां कितें दिसता? लोकशायेंत खंयच्याय चळवळीचो कोणूय फुडारी जावंक शकता, त्या बाबतींत कांय प्रश्न ना। मनशाक इच्छा जर आसत तो जाता, किंवा आग्रो जाल्यारूय जाता। आतां एक फरक आसा, तुवें म्हणटा तशें सुभाषबाब वेलिंगकारा बरोबर आमी तें आंदोलन केलें भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचें। तातूंत आनी हातूंत एक मोठो फरक आसा, आनी तो फरक असो की तें आंदोलन आशिल्लें शिक्षणाच्या माध्यमा विशीं, आनीक थंय सुभाषबाब वेलिंगकार हांचो जो अनुभव आशिल्लो शिक्षणांतलो तो खूब मोठो आशिल्लो, म्हणजे म्हजे परस कितलोसो चड आशिल्लो। हांव तसो शिक्षण क्षेत्रांत वावरूंक ना न्ही, समज आयला शाळा बिळा सुरू केल्यात तें सगळें खरें, पूण तांचो अनुभव खूब चड आशिल्लो। आनी त्या आंदोलनाचें फुडारपण करप्या मदीं ते आशिल्ले, आनी थंय ते फीट आशिल्ले म्हजे दृश्टीन, कित्याक विशय शिक्षणाचो आशिल्लो, शिक्षणाचो माध्यमाचो आशिल्लो, आनी थंय त्या संबंदान तांकां अनुभव खूब आशिल्लो। हांगा परिस्थिती सामकी वेगळी आसा, आनी ती अशी की ह्या विशयाचो आनी शिक्षणाचो कसलोच म्हाका एक प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय की त्या वेळार तुमी जेन्ना माध्यमाच्या हाका लागून एकठांय आयिल्ले, तुमी आयिल्ले, वेलिंगकार सर आयिल्ले, फादर मोहसीन आयिल्लो, तेन्ना आमचे सुभाष वेलिंगकाराची राजभाशेचे विशींची कितें भुमिका बी आशिल्ली काय म्हण ताणें मांडून दाखयल्ली की आमी आपूण मराठीक सपोर्ट करपी अशें कितें जाल्लें बी काय? कारण तेन्ना
एक आमचे मदीं एक गजाल थारायिल्ली आनी ती अशी आनी ती थारावचीच पडटा. कॉमन कॉज जेन्ना तूं करता आनी वेगळे वेगळे विचारांचे लोक एकठांय येतात फकत एका मुद्द्याचेर, तेन्ना बाकीचे सगळे मुद्दे कुशीन दवरपाचे. कळ्ळें न्ही? हो एका पक्षांतलो आसता, राजकीय पक्षांतलो, तो ताजें मत एखादी आनी खंयच्या विशयाचेर दुसरेंच आसता, पूण तें सगळें कुशीन दवरून एका मुद्द्याचेर आमी एकठांय येतात. ही भुमिका पयलींच स्पश्ट जाल्ली. कळ्ळें न्ही? ताका लागून आमच्या खंयचेच मिटिंगेंत खंयच्याच कार्यक्रमांत केन्नाच अशे तरेचे वाद आयले नात. म्हणजे मूळ विशयाचेर आमच्या सगळ्यांचें एकमत, खंयचे शिक्षणाच्या माध्यमाचेर. दुसरे विशय नाच, अजिबात ना. ताका लागून केन्ना मतभेदाचो किंवा वाद जावपाचो प्रश्नच आयलो ना. वेलिंगकर सरान केन्ना आपली ही भूमिका मांडले काय म्हणून आपूण मराठीक सपोर्ट करपी? अजिबात ना. आनी म्हाका दिसताले बी तशें ना, दिसय नाशिल्लें. कारण सबंद आंदोलनात कोंकणी सोडून दुसरे भाशेंतल्यान सुभाषबाब वेलिंगकार केन्नाच उलयले ना. ओके, हां हां. आमी उलयले नात, आमची सदांची संवय म्हणटो. पूण सुभाषबाब वेलिंगकाराच्या बाबतींत आमकां खात्री नाशिल्ली, कित्याक आमी पयले खेपे बरोबर वावुरताले. पूण एक हांवें नोट केलें आनी जें म्हाका नोट करपा सारकें दिसलें की एके सभेंत एके बसकेंत खंयच कोंकणी सोडून दुसरी भाशा ते उलयले नात. ओके. पूण पयले प्रश्नाक उत्तर दितलो जाल्यार ते दुसरे वादाचे विशय किंवा राजभाशेचो विशय केन्नाच आयलो ना, केन्नाच आयलो ना. आतां ते आपूण मराठी राजभाशा जावपाक जाय अशें तांचें मत आसा. सो ह्या हाजेर तुमकां तुमचे बरोबरचे एक तेंपा वयले एक आंदोलनाचो सहकारी आनी ते हें करतात आसता, सो हाजे विशीं कितें दिसता काय म्हणटा तुमकां? सुशांत, म्हजी एनालिसीस अशी, भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचो जो विशय आशिल्लो आंदोलनाचो, थंय तांकां अभ्यास आशिल्लो, भरपूर अभ्यास आशिल्लो आनी हांवें आदीं सांगला तशें अनुभवूय आशिल्लो. पूण हांगा राजभास ही संकल्पना कशी आयली ती आमच्या संविधानांत कशी पावली, ताचे संबंदान धोरण कशें ठरलें, तें धोरण आज देशांत केंद्र सरकारान आनी राज्य सरकारांनी कशें चालीक लायलां हे विशीं सुभाष बाबाक कितें अभ्यास आसत अशें म्हाका दिसना. ओके, हां हां. तें कित्याक ह्या चळवळींतल्या खंयच्याच मनशान हे विशीं अभ्यास केला आसतलो अशें म्हाका दिसता. ओके. कारण अभ्यास केल्लो कोणूच मनीस अशी तरेची मागणी करचो ना आनी अशी तरेची भाशाय उलोवची ना. उदय बाबू, हे टॅक्निकल मुद्दे आसात ताचे फाटल्यान मागीर येवया, पूण पयलीं स्पेशली आतां आमचो वेलिंगकर सर हे आतां आमचें नेतृत्व करता म्हणूच हें करता की तुमकां दिसता की आतां वेलिंगकर सर ह्या आंदोलनाक सक्रीय जाल्यात, ताच्या फाटल्यान तांचो कितें एक राजकीय अजेंडा बी आसा दिसता तुमकां? हाजी फाटभूंय अशी की जे तांणी गोवा सुरक्षा मंच जो केल्लो तो तसो फेल गेलो, त्या फाटभुंयेचेर आतां परत ते सक्रीय जाल्यात, इलेक्शन 2 वर्सांचेर आसा, सो हाजे फाटल्यान तांचो एक राजकीय अजेंडा बी आसता दिसता काय म्हणटा तुमकां? सांगूंक जायना कोणाच्या मनांत कितें आसता म्हणून, पूण वेगळे वेगळे लोकांचे वेगळे वेगळे एजेंडा आसूंक शकतात. एक हांव तुका निश्चितपणान सांगूंक शकता तें अशें की हे लोक जे एकठांय आयल्यात तो एक होमोजिनियस ग्रूप न्ही. म्हणजे कसो एका विचाराचो सगळो एकठांय आयला असो न्ही. म्हणजे वेगळे वेगळ्या गटांचे वेगळे वेगळे एजेंडा हेतू आसूंक शकतात. आनी तूं म्हणटा तसो कांय जाणांचो हेतू राजकीय आसूंकय शकता. केन्ना केन्नाय राजकारणांत उडी मारतलो जाल्यार तुका एक प्लॅटफॉर्म लागता किंवा एक तयारी करची पडटा. कळ्ळें न्ही? तेन्ना कांय जाण हो मार्ग वापरतात. म्हणटकच तशें घडूंक शकता. उदय बाबू, अमकेंच आसा अशें म्हणप म्हाका कठीण, कित्याक तितले लागींचो संबंद ना, पूण आसूंक शकता, आसूंक शकता. उदय बाबा, आमच्या माध्यम आंदोलनाच्या वेळार
मनोहर पर्रीकार तुमच्या बरोबर रस्त्यार आयिल्ले आनी मागीर मुख्यमंत्री जातकीर तांणी सगळी एक सामकें यू टर्न म्हणटा तशें घेतले आनी तेन्ना तुमी मनोहर पर्रीकार हांकां सारकें सांगपाक फटींग फटयले हय अशें म्हणलें. सो तेच तुमी आतां सुभाष वेलिंगराक म्हणपाक शकतात काय कितें? ना, कारण कितें जाणा, हो विशयच तेन्ना आयलो ना. हो विशय जर आशिल्लो आनी ताजेर जर एक अमूक भुमिका घेतिल्ली, आज ती जर बदलल्या तर म्हणून येतालें की बाबा हाणें यू टर्न घेतलो किंवा हो काल एक उलयतालो आज दुसरें उलयता. पूण हे सुभाष बाबाचे बाबतींत म्हज्यान म्हणूंक जायना, कित्याक हो विशय आमी इवन हाजे भायर म्हणजे आंदोलनाचे भायरूय मेळटाले न्ही, इश्टियानांतल्यान मेळटाले, उलयताले, बाकीच्या विशयांचेर उलयताले, पूण केन्नाच ह्या विशयाचेर उलोवप जालें ना. ताका लागून ह्या विशयाचेर तांचें मत कितें आशिल्लें हें खरेंच खबर नाशिल्लें. तुमकां जाणूनय घेवचें तेन्ना जाणून घेवचेंय दिसलें ना, कित्याक आमचे दृश्टीन तो विशय सोंपिल्लो आनी घेवन बशिल्ले तो विशय माध्यमाचो. म्हणटकच हो विशय आमी केन्ना ताचें मत समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो ना किंवा ताणें खंयच्याय रितीन आपलें मत व्यक्त केलें ना. एकच इल्लेशें एक्सप्लेनेशन दिता हांव की बाबा सुमनच्या एका मिटिंगेंत जेन्ना तुवें म्हणटा तशें सत्तेर येतकच पर्रीकार हांणी आपली भुमिका बदलली तेन्ना एका वांगड्यान फटींग हो शब्द वापरलो. हांवें वापरूंक ना, एका वांगड्यान वापरलो तो आनी तो ताजे कानार पावलो खंयच्यान तरी आनी तो आयलो त्या मिटिंगेक आनी मिटिंगेक आयलो आनी आमकां सांगलें की तुमकां तशें दिसता पूण फटींग दिसता जावपाक जाल्यार पूण आत्तां वचून राज्यपाला कडेन राजिनामो दिता आनी मेकळो जाता आमी म्हणून. हेंय नाटक आशिल्लें. तें नाटक आमी समजलें. आमी सांगलें ताका ना, तितले एक्स्ट्रिमा वचपाची गरज ना, पूण हें जाग्यार हाड न्ही. पूण हांवें आनीक एक शब्द वापरला, तोय सांगता. निमाणी मिटींग आमची थंय आल्तिंच्याचेर तागेल्या ऑफिशल घरांत आनी त्या दिसा अकस्मात 11 वरांचेर सुमार फोन करून आमकां आपयलें 12 थंय जमात म्हणून. 11 वरांचेर फोन आयलो आनी 12 वरांचेर थंय जमात म्हणून. सगळे पावले ना, पूण म्हजे कोतान 13-14तले 11 सुमार पावले मेंबर वांगडी. थंय पर्रीकार आनी पार्सेकार बरोबर भितर सरले थोड्या वेळार आनी ताणें सांगलें की आमी आतां कॅबिनेट मिटींग आपयल्या, तिजे मुखार दवरपाक एक ड्राफ्ट तयार केला आनी मागीर मिटींग जातकच आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो जाहीर करतले. आनी तर कितें आसा त्या ड्राफ्टाक आमकां दिलो ना, आमकां दाखयलोय ना, आपल्या हातांतूच दवरली कागदां आनी हातूंत आमी अशें धोरण ठरयलां, जें धोरण सामकें यू टर्न आशिल्लें. म्हणटकच शॉक जालो सगळ्यांकूच. चडशे लोक उलोवंकूच पावले ना. तेच उलयले दोगूय जाण. कोण? पार्सेकारान आदार कितें दिलो की ना उपाय ना, आमकां करचेंच पडटा, दुसरो पर्याय ना आनी कितें अशें सांगलें. हांवें म्हणलें निमान कडेन, म्हणजे पर्रीकाराक उद्देशून ना, म्हणजे तुमी आमकां फटयली तर आनी ताची जाप अशी की हय फटयले पूण ताका उपाय ना. ही गजाल खरी. सो उदय बाबा उदळ म्हणटा तशें टॅक्निकल आतां आमी करूया. सो मराठी भाशीक जांकां राजभाशा जाय अशें म्हणटा ते नेमकें कितें मागतात अशें दिसता तुमकां? ते गोंयचें द्विभाशीक राज्य करूंक सोदतात. म्हणजे एका काळार तूं जाणा महाराष्ट्र आनी गुजरात ही दोनूय राज्यां एकठांय आशिल्लीं आनी ताका द्विभाशीक राज्य म्हणटाले, कित्याक गुजराती आनी मराठी ह्यो दोनूय राजभाशा आशिल्ल्यो. गोंयांत कांय तशी परिस्थिती ना. गोंय हें द्विभाशीक न्हय, गोंय एक भाशीक. आतां दरेक कडेन लोक दुसरी भाशा आपणायतात, शिकतात आनी तशेय लोक आसतात न्ही आमच्या देशांत. गोंयांत कन्नड आसात, तशे कर्नाटकांत कोंकणी लोक आसात, महाराष्ट्रांत कोंकणी लोक आसात, गोंयांतूय थोडे महाराष्ट्रीय आसात. म्हणटकच राजभाशेच्या तत्वा प्रमाणे ही मागणी पळय आसा ती त्या धोरणांत बसना. खंयची
मराठी भाशे संबंदात आतां हांवूय म्हजें मुळावें शिक्षण मराठींत जालां, मराठींत खुबशें बरयलां, दैनिकांत कामूय केलां मराठी एका. म्हणटकच मराठी कोंकणी अशें झगडेंच न्ही मुळांत, भाशां मदीं झगडेंच नासता. आनी हो मराठीचो विरोधय न्ही. हे सादी सिंपल गजाल म्हणजे कायद्याची प्रक्रिया किंवा जें धोरण देशान आपणायलां, संविधानान आपणायलां तें धोरण आपणावपाची सादी गजाल. आनी ही मागणी त्या धोरणांत बसना. ती कित्याक बसना हें सांगू? एक्चुअली कायद्याक कितें म्हणलें काय म्हणटा. आतां हें घडलें अशें मातशें लांब जातलें पूण हांव सांगतां कित्याक गरज आसता ताची. संविधानाचो मसुदो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फुडारपणा सकल समितीन केलो. ते तेन्ना कायद्या खात्याचे मंत्री. आनी तो मसुदो घटनापिठान म्हणजे कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीन चर्चेक घेतलो. त्या मसुद्यांत भाशे विशीं फक्त एक ल्हानशी तजवीज आशिल्ली, ल्हानशी. आनी कितें तर संसदेंतलें कामकाज हिंदी किंवा इंग्लीश भाशेन जातलें. हाजे भायर संविधानांत भाशे विशीं कांयच नाशिल्लें. म्हणटकच जेन्ना ती तजवीज चर्चेक आयली तेन्ना कांय वांगड्यांनी प्रश्न काडलो की महात्मा गांधी स्वातंत्र्याचे चळवळी वेळार म्हणटाले की आमच्या देशाक एक राष्ट्रभाशा आसची, त्या खातीर आमच्या देशाक एक राष्ट्रभाशा आसा म्हणपाचें प्रोविजन हांगा जाय. ताजेर वाद जालो. तशी राष्ट्रभाशा आसची काय नासची, कित्याक आमचो एकभाशी देश न्हय. युरोपांत जशें पुर्तुगाल, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी आसा तशें आमचो देश न्हय. आमच्या देशांत कितल्योश्यो भाशा आसात. बरोबर. साहित्य अकादमीन 24 मानून घेतल्यात जाल्यार संविधानाचे 8वे वळेरेंत 22 आसात. त्या भायर आनीकय कितल्योश्यो भाशा आसात. म्हणटकच एक खंयची जर राष्ट्रभाशा केली बाकीच्यो भाशा फाटीं पडटल्यो. आनी भाशा ही संस्कृतीची वाहक, संस्कृतीचे वेहिकल म्हणटात ताका. म्हणटकच संस्कृती फाटीं पडटली हें अशें घडिल्लें आमकां नाका म्हणून ताका विरोध जालो. तेन्नाच आनी एक प्रश्न आयलो की समजुया जर राष्ट्रभाशा करपाची जाली जाल्यार खंयची करपाची. थोड्यांनी म्हळें हिंदी करपाची, कित्याक चडांत चड लोक हिंदी उलयतात आनी समजतात आमच्या देशांत. म्हणजे मेजॉरिटीनी मोठ्यांतलो मोठो गट ह्या अर्थान. थोड्यांनी म्हळें हिंदी परस बंगाली चड प्रगत आसा, चड समृद्ध आसा, बंगाली करची. आनी कोणी म्हळें हिंदी बंगाली हें कांय नाका, संस्कृत करची. दक्षिणेच्या लोकांनी म्हळें ना, इंग्लिशीच आसा बरी. म्हणटा ताजेरय वाद चालू. आनी ही डिबेट कितलेशे दीस चल्ली. कळ्ळें न्ही. राष्ट्रभाशा आसची काय ना, आसची जाल्यार खंयची आसची, आनीक ना जाल्यार कितें करचें. 2 वांगडी आशिल्ले ह्या कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीचे, डॉक्टर गोपाल स्वामी अय्यंगार आनी KM मुंशी. ह्या दोगांनी ती सगळी डिबेट आयकली आनीक एक चॅप्टरच प्रपोज केलो नवो, जो मूळ मसुद्यांत नाशिल्लो. आनी तो चॅप्टर राजभाशे संबंदान. राजभाशा हें उतर पयले खेपे आयलें तें तेन्ना. तो मेरेन नाशिल्लें. चर्चा सगळी चलताली ती राष्ट्रभाशेचेर. आनी त्या चॅप्टरांत तांणी केंद्राची राजभाशा हिंदी आसची आनी दुसरे एका आर्टिकला प्रमाणे राज्यांक आनी संघ प्रदेशांक अधिकार दिवचो तांची राजभाशा तांणी ठरवची. मागीर तितल्यार रावले नात ते. मागीर सुप्रीम कोर्टाची भाशा खंयची आसची, हायकोर्टाची भाशा खंयची आसची, अशे भाशे संबंदान सगळे विशय आसात ते त्या चॅप्टरा भितर हाडले. ताजेर चर्चा जाली. तो पास जालो आनी आज तो आमच्या संविधानाचो एक भाग. म्हणटकच हाजेर उलयतना प्रश्न आयलो तो तुमी हिंदी ही देशाची राजभाशा कित्याक म्हळ्या, केंद्राची, युनियन म्हणटात ते. हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शाल बी दी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द युनियन, म्हणजे केंद्र सरकाराची. तर ताणें एक्सप्लेन केलें
आनी एक्सप्लेन करून सांगलें की पळयात आमच्या देशांत वेगळे कितल्योश्यो भाशा आसात, रिजनल भाशा आसात, पूण तातूंत मदीं चडांत चड लोक उलयतात आनी समजतात ती हिंदी. म्हणून आमी धोरण अशें ठरयलां की चडांत चड लोक जी भाशा उलयतात हांगा उलयतात म्हण तें उतर खूब म्हत्वाचें, जें हांणी लक्षांतूच घेवंक ना. हांव त्या खातीर म्हळें की अभ्यास ना म्हणटा त्या खातीर. उलयतात म्हणटा तें उतर खूब म्हत्वाचें, ताणें फोर्स दिलो ताचेर. उलयतात आनी समजतात म्हणून हिंदी ही केंद्राची राजभाशा. प्रत्येक राज्यान आपली राजभाशा ठरोवची. आतां राज्य मागीर जाली, कारण हें घडलें तें भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळे उपरांत घटना जाली ती 1950 पयलीं. 1956 एक कायदो केलो ह्याच चर्चेच्या आदारान, स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट. आनी पयलीं जी ब्रिटीश वेवस्था आशिल्ली प्रेसिडेन्सीज म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स ती बदलून भाशावार प्रांत रचना केली त्या चर्चेच्या उद्देशान की प्रत्येक भाशा टिकून उरपाची गरज आसा, कारण संस्कृतीची ती बेज आसता आनी त्या खातीर आमकां देशांतलें सगळें कल्चर, कंपोजीट कल्चर सांबाळून दवरपाचें आसता. आनी म्हणून तो अधिकार राज्यांक दिवचो. आनी राज्यांनी तो कसो वापरला तो पळय, सारको तेंच तत्व आपणावन वापरला. महाराष्ट्रांत तूं जाणो त्या भशेन मराठी गुजराती उलोवपी लोक आसात लाखांनी, हिंदी उलोवपी लोक लाखांनी आसात, थोडे कोंकणी उलोवपी आसात, पूण एकमेव राजभाशा मराठी. कर्नाटकांत चड उलोवपी कन्नड भाशा, पूण तमीळ उलोवपी लाखांनी लोक आसात, कोंकणी उलोवपी कांय लाख लोक आसात, दुसऱ्यो भाशा उलोवपी लोक आसात, तुळू उलोवपी लोक आसात, पूण कन्नड एकमेव राजभाशा. सो उदय बाबा, ही मातशी आमी चर्चा कटशॉट करता आसतना एकूय की त्या प्रमाणे तुमी म्हणटात की गोंयांत म्हणजे चड जे उलोवपी आसात ते कोंकणी आशिल्ल्यान कोंकणी ही राजभास, ह्या तत्वाक जर तुमचे ह्या तत्वाक जर हें जालें. पूण एक वता की मराठीकय समान दर्जो आसा हो जो सदांच जो हें करतात ते कितें काय? हय, ह्या मुद्द्याचेर तुज्या येवची मातशी पयलीं फाटलें पळय सूत्र आसा तेंच हांव आनी इल्लें स्पश्ट करतां. आमचो कायदो पळय जालो तेन्ना विधेयक 1986 सरकारान मांडलें आनी विधेयक मांडटना सदांच दर विधेयकाक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स म्हणटा तो जोडचो पडटा. म्हणजे कित्या खातीर हो कायदो सरकार करता हें तातूंत सांगचें पडटा. तसो आमच्याय बी विधेयकाक, त्या राजभास विधेयकाक हो स्टेटमेंट ऑफ रिजन्स आशिल्लो आनी तातूंत म्हणा, सिन्स मोर दॅन 95% ऑफ द पीपल स्पीक कोंकणी, इट इज बट ऑब्वियस that the same is adopted as the official language of this territory. म्हणटकच जें धोरण संविधान चर्चा जातना ठरिल्लें, जें केंद्र सरकाराक लागू जालें, जें राज्य सरकारांनी पाळ्ळें तेंच धोरण आमी बी पाळ्ळें. सो जे कोण मराठीचो आग्रह जाता ते असंविधानीक अशें म्हणपाचें आसता. सामकें त्या धोरणांत कशेंच बसना. आनी ह्याच कारणां खातीर महाराष्ट्रांत एकमेव राजभाशा मराठी आसा, कर्नाटकांत एकमेव राजभाशा कन्नड आसा. आतां एक फरक सांगता तुका, इंट्रस्टींग फरक वेस्ट बेंगालाचो. वेस्ट बेंगालांत राजभाशा बंगाली, कारण राज्यांत सगळोच लोक थोडो सोडून सगळोच लोक बंगाली उलयता. पूण तातूंत कितें म्हणा, बट एज रिगार्ड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग नेपाळी शाल ऑल्सो बी द ऑफिशियल लँग्वेज. आतां हें कित्याक, मागीर फुडलो प्रश्न येतलो की हें गोंयाक लागू जाता काय म्हणून. हें कित्याक तर दार्जिलिंगांत रावता ती गुरखा जमात आनी ते उलयतात ती भाशा नेपाळी. आनी म्हणून जरी राज्याची भाशा बंगाली आसली तरी त्या डिस्ट्रिक्टा पुरती नेपाळी बी ताजे बरोबर राजभाशा म्हणून वापरतात. आतां अशी परिस्थिती गोंयांत ना. गोंयचो आमचो राजभास कायदो कितें म्हणटा काय म्हणून मराठीकय समान दर्जो आसा हो जो युक्तिवादाक कायदो. थंय एक कॉन्ट्रडिक्शन करतात हे लोक, तुज्या लक्षांत गेलां आसतलें तें. कॉन्ट्रडिक्शन अशें की
एका वेळार म्हणटात ते मराठी ही सहभाषा आसा. जर ती सहभाषा आसा जाल्यार दोगूय समान पातळीचेर आसा तसो अर्थ जालो ना. म्हणल्यार तुमी आनी मागणी आनी वेगळी कितें करतात, वेगळें कितें जाय असो प्रश्न येता. माझो अर्थ ती सहभाषा न्ही असो अर्थ जालो ना. म्हणटात सहभाषा पूण त्याच बरोबर मागणी दुसरी करतात. म्हणटकच तांचे तकलेंत एक वैचारीक गोंधळ आशिल्ले भशेन दिसता म्हाका. ताचें कारण हो फाटलो अभ्यास ना. आतां आमच्या कायद्यात कितें सांगलां, पयलो पॅरेग्राफ सांगता की कोंकणी इन शाल बी दी ऑफिशियल लँग्वेज. दुसरो पॅरेग्राफ सांगता की मराठी सरकाराक जाय जाल्यार, लक्षांत घ्या, सरकाराक जाय जाल्यार मराठीचो उपेग एका किंवा सगळ्या कामा खातीर करूं येता. परत लक्षांत येता तुज्या, कोंकणी ही राजभाषा, तिका तें लेबल लायलां. वेरेज दुसऱ्या पॅरेग्राफांत म्हणा की सरकाराक जाय जाल्यार मे शब्द वापरला आनी कायद्यात तूं जाणा मे आनी शाल हातूंत फरक आसा. म्हणजे शाल जाल्यार तें कंपल्शन मॅन्डेटरी आनी मे म्हणटकच तुका जाय ऑप्शन. म्हणटकच मे यूज मराठी फॉर ऑल ऑर वन ऑर ऑल ऑफिशियल पर्पजीस. म्हणटकच फक्त उपेग करपाची मेकळीक दिल्या. तशीच इंग्लिशीच्या बाबतींत आसा. मागीर इंग्लिशीचो पॅरेग्राफ आसा आनी तातूंत म्हणा इंग्लीश shall continue to be used until it is replaced by official language. ओके. हे पोझिशन आसा आमच्या राजभास कायद्याचें. उदय बाबा, आनी एक हातूंत भितर आसा की आतां पयलीं जेन्ना जे आमचे जेन्ना मराठीची मागणी करताले तेन्ना म्हणटाले ते की आमकां रोमीकय अधिकार दिलो जाल्यार आमची कांय हरकत ना, पूण मराठीक मेळपाक जाय. काल सांगला, कालची भुमिका तर वेगळी आसा. ते म्हणटात रोमीक स्थान ना, हो तांचो आसा. हो बदल, ह्या बदला विशीं तुमकां कितें म्हणटा, कितें पॉलिटिकल हे चेंज जाला ताका लागून तांकां दिसता की हे शक्य आसा. कित्याक जाणा, म्हज्या लक्षांत हो बदल वचूंक ना, पूण शक्य आसा की एका वेळार म्हजे दृश्टीन ह्या दोनूय गटां भितर, म्हणजे एक गट जो मराठीक राजभाशा करूंक मागतालो आनी दुसरो गट जो कोंकणीची रोमी लिपी भितर घालची म्हणून मागतालो, तांचे भितर एक संगनमत जाल्लें की तुमी आमकां विरोध करनाकात, आमी तुमकां विरोध करनात. म्हणटकच दोगांल्यो मागण्यो मान्य जातल्यो. कळ्ळें न्ही? अशें जावन ती भाशा सुरू जाल्ली. पूण घडये आतां जी लिडरशीप आसा तेच म्हणटा, तेन्ना सुभाष वेलिंगार थंय लिडर नाशिल्लो. आतां सुभाष वेलिंगार लिडर आसा. म्हणल्यार आतांची जी लिडरशीप पळय आसा ती तें संगनमत मान्य करना असो ताजो अर्थ जालो. आतां ताजे फाटली तांची भुमिका कितें, एक आसूं येता की कोंकणी ही देशी भाशा, विदेशी लिपी तिका कित्याक जाय, अशी भुमिका आसूं येता. खबर ना म्हाका, ताणें तें स्पश्ट केलें जाल्यार खबर ना, पूण तशी भुमिका आसूं शकता. पूण वेगळी आसा हें सामकें खरें. तें जें संगनमत जातालें तें हालीं बसून चलतालें सोशल मिडियाचेर बी. पूण आतां जर अशी भुमिका घेतल्या जाल्यार खात्रीन तो एक बदल जाला अशें म्हणूं येता. पूण एक सद्याक उदय बाबा, आतां कायदेशीर हे जाले, आतां निमाणे कडेन ऑन ग्रावंड ते कालचे जर तांची जर देहबोली पळयली जाल्यार ते आक्रमक वतले, हे ताणें काल स्पश्ट केलां. आनीक मेन म्हणटा ते ताणें आपले सांगलां की तांच्याच शब्दाक सांगल्या, सद्याक आतां ज्योत आसा पेटल्या तो आमी वडवो करतलो, ही भाशा तांची. म्हणजे तांचे फुडले जे आमचे आंदोलन आसतलें तें खंयच्या लेवलार, म्हणजे कशें आसपाक शकता हाचो ताणें एक दिला. सो अशे वेळार ते निश्चितपणान मराठी जे कोण आसात ते आपलें शक्ती प्रदर्शन करतले. तांकां शक्ती प्रदर्शनाक तितल्याच शक्ती प्रदर्शनाक उत्तर दिवपाची इतली ताक सद्याक कोंकणीच्या हातूंत भितर आसता. म्हण कारण एक कितें की आमचे 86 जेन्ना हें जाल्लें तेन्ना वेगळें आशिल्लें, कोंकणी बरोबर एक भक्कम अशें जे क्रिस्तांव भाव आशिल्ले उबे, ते आज म्हणटात आमी तुमचे बरोबर ना. सो हे हातूंत जातलें काय म्हणून हातूंतल्यान ना, म्हजे दृश्टीन ती परिस्थिती आनी आयची परिस्थिती हातूंत जमीन अस्मानाचें अंतर आसा. आनी तें अंतर कशें, त्या वेळार तूंय मागणी करतालो, हांवूय मागणी करतालो, थंय कांय नाशिल्लें.
कदेलार कांय नाशिल्लें, पूण आमचें बसोवचें म्हणून हांवूय मागतालो आनी तूंय मागतालो. हातूंत त्या शक्ती प्रदर्शनाक म्हत्व येतालें, कळ्ळें न्ही. आनी थंय हो वाद आयलो ना, खंयचो लिपीचो वाद आयलो ना, पूण ताका लागून ती शक्ती वाडली. आज म्हज्या दृश्टीन त्या शक्ती प्रदर्शनाची गरजूच ना. कित्याक आमची मागणी कांय ना. पण ते बदलपाकय जाता ते तुमची जी मागणी मान्य जाल्या ती जर सरकाराक जाल्यार बदलपाकय जाता. सरकार बदलता जाल्यार प्रश्न येतलो कितें करचें म्हणपाचें. सरकार बदलता अशें दिसलें जाल्यार ना जाल्यार तशी जर परिस्थिती आयली जाल्यार कोंकणी कडेन ती स्ट्रेंथ आसा काय म्हणटा हांव. म्हज्या कोतान ती आपुणशी येतली. कारण तुम्ही पयलीं जे दोनूय क्रिस्तांव आनी हिंदू एकठांय आशिल्ले आनी एक शक्ती आशिल्ली, आतां क्रिस्तांव कुशीन गेला ना. तो गेलो सो दिसता. कित्याक सद्या आमची चळवळ ना न्ही, आनीक मराठीची चळवळ तितली नेटान जायना आशिल्ली. पूण मराठीची चळवळ जर नेट घेता अशें दिसलें जाल्यार सहज हांकां विचार करचो पडटलो आतां कितें करचें म्हणटा. पूण एक उदय बाब तुमी एक मान्य करतले की सद्याक कोंकणी जी चळवळ आसा तिका मरगळ आयल्या अशें दिसना काय म्हणटा. एक कारण एक ना ना हांव पयलीं म्हजो सांगता. काल आमचो मराठी हाजो हे जालो की तांणी तांची मागणी केली, तांणी आपल्याली मागण्यो मांडल्यो. आज हांव म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की भांगरभूंय हो एकमेव आमचो कोंकणीचो पेपर आसा तो ताजेर एडिटोरियल स्टँड घेतलो. आज एडिटोरियल पानाचेर ती बातमी येवंक ना. एखादी स्ट्रॅटजी म्हणून आमी ह्या हांकां व्हडलो किंमत दिनात अशें म्हणून एखादी बातमी छापनासतना लावली. एडिटोरियल हातूंत भितर आज जर पळयलो जाल्यार तांगेलो आजचो जो अग्रलेख आसा ती बाजारांतली गजगज धोक्याची म्हणून. म्हणजे म्हापशा बाजाराक जे कितें गर्दी जाता आनी हें जाता ताजेर अग्रलेख आसा. आनी ह्या विशयाचेर म्हत्वाच्या विशयाचेर एक म्हणजे टोटल एडिटोरियल पानाचेर एक शब्द पसून ना. सो हे कितें धोरणां चुकीचें अशें कितें दिसता. ना हे फेलियर त्या आस्थापनाचें खरें. म्हणजे जे वर्तमानपत्र चलयतात तांचें फेलियर. म्हणजे अशें म्हणूं येता की वर्तमानपत्र हें कोंकणी खातीर चलना, अन्य दुसरे खंयच्याय तरी हेतून किंवा हावेसान चलता. म्हणून त्या दृश्टीन तांकां हाजें कांय म्हत्व दिसना. म्हापशेच्या बाजाराचें म्हत्व चड दिसता, कळ्ळें न्ही. एक शक्यता आसा. पूण चळवळीक मरगळ पळयलें म्हणटा तशें न्ही. चळवळीचें रूप बदल. उदय बाब म्हाका तुमकां आनी एक प्रश्न जाय. तुमी म्हणल्यार की हे जे कितें उणेपण आसा ते त्या आमचे वर्तमानपत्राच्या संस्थेचे काय हे कोंकणी चळवळीचेच उणेपण. हांव म्हजो प्रश्न पयलीं कंप्लीट करता मागीर तुमी उत्तर दियात. कारण हाजे पयलीं सुनापरांत आशिल्लो. सुनापरांत मेन म्हणटात ते तांचे मराठीवाद्याचो एक आर्ग्युमेंट आनी स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट. आमचे कडेन 4 पेपर आसात. मराठी भाशेक येवपी 4 पेपर आसात. 4य बरे चलतात. कोंकणी कडेन एकच पेपर आसा तो सुद्दां सारको चलना. हो तांचो एक. दुसरें हाजे पयलीं सुनापरांत आशिल्लो. सुनापरांत असोच म्हणजे आमचे जर म्हणपाक जाल्यार तितले ताकतीन केन्नाच वयर सरूंक ना, तितले ताकतीन चलूंकय ना. सो हे कोंकणी चळवळीचे फेल्युअर काय दिसनाका म्हण. कारण जो प्रेशर घालून ज्या वेळार जर कोंकणी चळवळ हे आशिल्ले जर सुनापरांताचो मालक सुनापरांत बंद करता तो बंद पडचो न्ही म्हणून एक प्रेशर येवपाक तो येवंक ना, किंवा तो परत चलोवचो म्हणून जो प्रेशर येवपाक तो येवंक ना. सो हे एकंदर कोंकणी चळवळीचेच हे दिसना तुमकां उणेपण दिसना. ना ना सुशांत म्हाका तशें दिसना. कारण सांगता की हे जें कितें घडलां तें कोंकणी चळवळीचोच भाग अशें करूंक ना, कळ्ळें न्ही. तुज्या मनांत आयलें एक पेपर काडचो म्हणून तूं काडटा. तूं म्हाका विचारना काडटना कसो काडचो तो, किंवा बंद करपा वेळारय म्हाका विचारना बंद करचो काय ना. पूण एक आवाज येवपाक तो येवंक तुजो निर्णय तूं घेता. म्हणटकच कितें जाता कांय गजाली अश्यो वेगळ्यो इंडिविज्युअल लेवलाचेर घडटात. ताका चळवळीचोच भाग अशें म्हणूंक जायना. आतां तांच्यांनी चळवळीक मदत करूंक येता आनी मदत करनासतना उबी रावंक येता. दोनूय शक्यता आसा. तें तांणी ठरोवपाचें. तुज्यान कांय करूंक जायना.
आतां काम चलता म्हणजे म्हजो सांगपाचो हेतू असो की एक आंदोलन किंवा चळवळ ही रस्त्या वेली असता ती केली आमी खूब केल्यो. आतां कोंकणीच्या बाबतींत चलता ती रस्त्यावेली चळवळ न्ही, ती वेगळी तरेची विधायक पद्दतीची काम 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 म्हणटा हांव ताका, ती चळवळ म्हणना काम म्हणटा. काम चलता कित्याक चळवळ करपा सारको विशय आसात थोडे बारीक बारीक, पण ते पसून कुशीन दवरया, काम चलता. आनी तूं जर कोंकणी चळवळीचो इतिहास पळोवशी सदांच ती मार्गार चलूंक ना. सुरवातीच्या काळांत वैचारीक पावंड्यार चल्ल्या, मागीर ती हळू हळू विद्यार्थ्यां कडेन पावली तेन्ना ती रस्त्यार आयल्या, मातशी मातशी चड न्ही. मागीर जेन्ना गोंय मुक्त जालें आनी चळवळ हांगा सुरू जाली तेन्ना की खऱ्या अर्थान ती रस्त्यार आयल्या. पूण मागीर आमचे पळय कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्यो 3 मागण्यो आशिल्ल्यो, त्यो 3य मागण्यो पूर्ण जाल्यो. कोंकणी प्रजेचो आवाज बंद जालो नॅचरली, हें स्वाभावीक. कारण तूं जे मागपा खातीर फुडें सरिल्लो ते 3य गजाली जर तुका मेळ्ळ्यो मागीर आनी गरज नासतना. तुम्ही हाजे पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष जावन गेल्यात, कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष. आज जर तुम्ही आशिल्ले आनी कालची सभा आशिल्ली, फर्स्ट रिएक्शन दिता आशिल्लें काय दिवंक नाशिल्लें तुमी? रिएक्शनां सुशांत 2 तरांनी दिवं. जाहीरपणान ना, 2 तरांनी तुमचें मत तुमी कितें करता आशिल्ले? ना, म्हाका जर विचारशी हांव जाहीरपणान कांय करचो नाशिल्लो, पूण हांव दुसरे तरेन हाजेर रिएक्ट जातलो आशिल्लो. कळ्ळें न्ही? रिएक्ट जावंक जाय ह्या बाबतींत हांव तुजे कडेन सहमत, पूण अमुकूच तरेन रिएक्ट जावंक जाय हें त्या परिस्थिती इमिजिएट रिएक्ट जावपाक जाय हें तरी मान्य आसा. इमिजिएट रिएक्ट जावंक जाय, इमिजिएट रिएक्ट जावंक जाय. रिएक्शन सदांच पब्लीक आसूंक जाय अशें ना. जायत्यो तरा आसात ज्या तरेन तूं रिएक्ट जाता. तुम्ही ह्या चळवळी कडेन अजुनूय सक्रीय आसात. हांव जरी सक्रीय ना तरी आसतना ह्या हातूंत भितर घोळिल्लो. तुमकां दिसता आज कोंकणी भाशा मंडळान किंवा परिशदेन ह्या विशीं कितें स्टँड घेतला किंवा सांगला? म्हाका खबर ना, म्हणजे प्रामाणीकपणान सांगचें जाल्यार संपर्कय उरूंक ना आनी खबर ना केलो जाल्यार. पूण पब्लिकली तूं म्हणटा तशें पब्लिकली करूं ना हें खबर आसलें आमकां. करपाक जाय अशें दिसना काय म्हणटा? ना ना ना, थंय म्हणजे ती स्ट्रॅटेजी शाणेपण थंय आसा की हांगा बोवाळ करून करचें काय बोवाळ करनासतना करचें हें ठरोवपाचें तारतम्य चळवळीच्या फुडाऱ्या कडेन आसूंक जाय. कळ्ळें न्ही? सगळेच कडेन बोवाळ केलो. मराठीन एक म्हणस पळय, कितें तरी करून शिकार घालवली म्हणून. म्हणजे तो रानांत वता आनी मोठो बोवाळ करता आनी जाका मारूंक आयला तो जावन वता, म्हणटा तूं फेल जाता. ना, बट इंटेन्शन दिसपाक कितें तरी कितें तरी रिएक्शन जाय. ही गजाल खरी, रिएक्ट जावंकूच जाय, पूण तें कशे रितीन जावचें तें प्रत्येकान ठरोवंक जाय. हांव परत म्हजो प्रश्न येता तोच की कोंकणी चळवळ सद्याक सुस्तावले काय कितें काय मातशें एक कितें जाण की आतां सद्याक कोंकणीचे म्हणजे लिडर म्हणल्यार हांव तांकां जे कोण आतांचे नवे भुरगे हे आसात, देखीक जर जाल्यार भुशण बावे म्हणपाक जाता, पूर्णानंद च्यारी म्हणपाक जाता, हे गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या समितीचेर आसात आनी गव्हर्मेंटाक लागीं आसात. सो फाल्यां जर असो हे जर विशय आहे की हे गव्हर्मेंट आमच्या कोंकणीक सपोर्ट करना जाल्यार हे जे कोण आसात ते तुमकां दिसता की ना आमी गव्हर्मेंटाचें आयकूच ना, आमी कुशीन येतले हे करतलेच दिसता काय म्हणून? ती तांची परीक्षा. तसो प्रश्न येतलो तेन्ना ती परीक्षा तांकां दिवचीच पडटली. कोणाकय तुमकां कितें दिसता दितल्या दिवपाची मनस्थिती आसा काय म्हणून? सांगूंक जायना कित्याक तसो प्रश्न आयले बगत तुका मनशाचो स्वभाव कळना. कळेचो प्रसंग म्हणटात ताका. उलयतना मनीस कितेंय सांगूं शकता न्ही, पूण कळेचो प्रसंग येतकच मनीस जेन्ना वागता ताचे वेळान कळटा की तो हें करूंक तयार आसा काय ना. पूण तशी परिस्थिती जेन्ना निर्माण जातली तेन्ना परीक्षा प्रत्येकाची लागतली. उदय बाब, आनी एक आतां चर्चा थांबयता आसतना एक 2-3 प्रश्न चर्चा थांबयता. एक म्हणटा ते मराठी भाशेक अभिजात भाशेचो दर्जो मेळ्ळा, ताका लागून फुडें भाशेचो विकास करपा खातीर
बाकीच्या हाज्या खातीर केंद्रा कडल्यान भाशेक फंड मेळपाक शकता. सो ह्या परिस्थितीक जर मराठी राजभाशा केली धरया, करप शक्य आसा काय ना, केली अशी धरया, जाल्यार गोंयाकच ताचो फायदो जातलो अशें दिसता तुमकां? ना, अजिबात ना. खरें सांगपाचें म्हणजे आतां महाराष्ट्र ताजो कितलो फायदो करून घेता हें पळोवंक जाय. पूण अनुभव असो कांय लोक दुबाव व्यक्त करतात की फंडाचें प्रोविजन जालां, तुका अभिजात दर्जो दिलो म्हणजे कितें, तुका इतलो फंड मेळूंक शकता, पूण तो जर तुमी घेतलो ना आनी वापरलोच ना जाल्यार कितें फायदो जालो, काय फायदो जालो. म्हणटकच हें पळोवंक जाय हाचे फुडें की अभिजात दर्जाचो फायदो मराठी लोक कितलो करून घेतात तो. आज कांय टेस्ट करूंक मेळना, कित्याक निकतें हालींच जालां तें, पूण ताका वर्सां वचची पडटलीं समजून घेवपाक की ताजो फायदो जाला काय ना तो. पूण अशें क्षणभर धरया की मराठी भाशेक ताजो फायदो जातलो किंवा जावचो, तातूंत वायट कांय ना, अवश्य जावचो. पूण ताजो आनी राजभाशेचो कसलोच संबंद ना. खंयच्याय भाशेचो विकास जावप पळय आसा, ताजो आनी राजभास म्हणून वापरपाचो हाजो कसलोच संबंद ना. म्हणटकच हांवें जी पयलीं कारणां सांगल्यात तातूंत मराठीक अभिजात भाशेचो दर्जो दिलो हें खंयच लागू जायना. खंयच लागू जायना. हांव तुमकां मातसो व्हडल्या हातूंतल्यान सरकारांतल्यान मेन म्हणटा ते सद्याक कोंकणी राजभास जाली. हाजो कोंकणींतल्यान कितले व्हडले कितें जाले असले ना. एक हांव सामाजीक हाजेर सांगता तुमकां. एक हें की कोंकणी लिडराची भुरगीं कोंकणी शिकनात, हे थोडे कडेन हें जालें आहा, ती इंग्लिशेक वतात, अशी परिस्थिती जाल्या. सद्याच्या हातूंत भितर एक जालां की कोंकणी आनी मराठी ह्या दोगूय जाण मागपी आहा ते गोंयकारच, आनी वादाक लागून दोनूय शक्ती विभागून वतात. सो अशा वेळाचेर गोंय हे गोंयचो एकवट, गोंयचे उत्कर्श हे ब्रीद मुखार दवरून अशें जावपा की कोंकणी आनी मराठी हांकां दोगांयकीय जर हें दिलें, आमचो दर्जो दिलो, जाल्यार हे दोनूय शक्ती एकठांय येवन गोंया खातीर वावुरतलो असो जो हें आसा तो तुमकां मान्य आसा काय नाका? ना, ही मोठी चूक जातली सुशांत. कित्याक सांगता, कारण दोन राजभाशे करप म्हणजे द्विभाशीक करप, आनी द्विभाशिकां फुटल्यात हो आमच्या देशांतलो अनुभव. एकल्याचें बलिदान गेलां आंध्र प्रदेश करपा खातीर, आनीक महाराष्ट्रांत 107 लोकांनी बलिदान दिलां महाराष्ट्र करपा खातीर. ही परिस्थिती गोंयचेर येवचीशी दिसता तुका, द्विभाशीक केल्ल्यान. थंय त्या द्विभाशीक आशिल्ले आनी हांगाय द्विभाशीक आशिल्ले, ते मोडून आमकां आमचें राज्य वेगळें करात म्हणपाक 107 जाणांनी जीवदान दिलां आपलें. म्हणटकच ती परिस्थिती वायट, ती परिस्थिती घातक, ती परिस्थिती फोडटा. ती परिस्थिती तूं म्हणटा तशी एकठांय हाडना, ती परिस्थिती दोन डिविजन्स करता, फक्त ती लागीं रावता तशी, पूण केन्ना फुटत तें सांगूंक जायना. एक कारण. दुसरें कारण, ते करपाक कायदो फुडें वचचो ना. म्हणजे कशें, आजूच पळय एकच राजभाशा आसा, कितले वर्सां जालीं अजून तो सारको चालीक लागना. फाल्यां जर दोन राजभाशा केल्यो जाल्यार ताजो अर्थ कितें जातलो तो जाणटो? ताजो अर्थ असो जातलो की प्रत्येक फायल सरकाराची दोनूय भाशांनी आसची पडटली, प्रत्येक नोटींग दोनूय भाशांनी आसचें पडटलें, प्रत्येक एम्प्लॉईक दोनूय भाशा सारक्यो बऱ्यो समजुच्यो पडटल्यो, बरोवपाक आनी वाचपाक. हें घडून आयलें ना जाल्यार राजभास कायदो चालीक लागूंकच पावचो ना, आनी हें घडून येवप मोठें कठीण. ह्या भाशेच्या बाबतींत जर तें घडपाक इतलो त्रास जाता, खुद्द महाराष्ट्राक कितलीं वर्सां गेल्यान तयारी करपा खातीर आनी टर्मिनॉलॉजी तयार करपा खातीर राजभास म्हणून वापरपाक मराठी. म्हणजे हांगा दोन भाशा जर राजकारभारांत हाडल्यो जाल्यार म्हज्या कोतान राजकारभार चलपूच कठीण जाता. म्हणजे दोन शक्यता आसा, एक तर राजकारभार चलत ना किंवा दोनूय भाशे कुशीन दवरून आस तशेंच इंग्लिशींतल्यान फुडें वतले. सो हाजेर आतांची चर्चा थांबयता आसतना सुवर्ण मध्य जर काडपाक जाल्यार कितें? सुवर्ण मध्य ना, आसा ती परिस्थिती चड आसा मराठीत.
खरें म्हणत जाल्यार मराठीच्या बाबतींत जे वदोळ आमी प्रोविजन तुका सांगलें तसलें प्रोविजन देशांतल्या खंयच्याच राजभास कायद्यांत ना. म्हणजे कशें, बंगालाची खबर तुका हांवें सांगल्या तशीच उत्तर प्रदेशांतूय आसा. राज्याची राजभाशा हिंदी, पूण अमूक अमूक डिस्ट्रिक्टांत ज्या जाग्यार उर्दू उलयतात, उर्दू उलोवपी लोक मोठे संख्येन आसात, थंय उर्दूय बी हिंदी बरोबर वापरतले. ही परिस्थिती आसा, कळ्ळें न्ही. अदरवायज हो असो दर्जो म्हणजे जी राजभाशाच ना पूण तिचो वापर जातलो हें फक्तच गोंयच्या राजभास कायद्यांत आसा. आनी हे खातीर मराठी चळवळींतल्या लोकांनी समाधान मानूंक जाय. कारण हे आनी खंयच्याच हांवें देशांतल्या साबार राज्यांचे आनी संघ प्रदेशांचे राजभास कायदे हाडून अभ्यास केलो आनी अशे तरेचे प्रोविजन खंयच ना. आनी तूं म्हणशी हे गोंयांत कित्याक जालें तर गोंयच्या विशिश्ट परिस्थितीक लागून, आनी ते कारस्थानान जालें म्हणून जाण तूं तोय विशय जाल्यार सांगता ना. तुमी आज पयलीं आमच्या तातूंत सांगिल्लो आसा ते कशें कारस्थानान भितर आयले ते आयले, पूण ते दुसरे खंयच्याच कायद्यांत अशे तरेचे प्रोविजन ना जे मराठीत आमच्या कायद्यांत मेळ्ळा. ते खातीर म्हजे दृश्टीन ताजे फुडें वचपाचो प्रयत्न तुमचे कायद्याक आनी हात लावचो न्ही, आसा ते स्टेटस को मेंटेन करचो आनी फुडें चलचें. तातूंत मराठीचो लाभ आसा, नाजाल्यार आनीक लुकसाण जातलें. सो ह्या जाग्यार आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. ह्यो आंदोलनाक फाटलो इतिहास लोकांक कळचो ह्या खातीर आमी आज उदय बाबाक आपयल्ले हांगा. एक म्हणटा ते की उदय बाब म्हणटा तशें द्विभाशीक जर राज्य जालें जाल्यार ताजें लुकसाण कितें, फायदे कितें हाजेरय आतां एक चर्चा करची पडटली. आनी तर मराठीवाद्यांची जर मागणी सारकी आसा काय ना ती ताजेर त्या कसोटीचेर जपून पळोवची पडटली. सद्याच्या बाबतींत उदय बाब म्हणटात की सद्याक आसतेच आसा जो स्टेटस आसा तो राखून दवरप फायद्याचो अशें ते म्हणटात की ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. फकत एकच हातूंतल्यान मागतात की अशी आंदोलन जावन गोंयची शक्ती विभागून वचचे पळय जर ती एकठांय कशी उरतली हाजेर आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. आनीक त्या दृश्टींतल्यान फुडें वचपाक इतलेंच म्हणटा आनी आमी चर्चा थांबयतात. उदय बाब देव बरें करूं. आनीक हे आमची सगळीं पळोवप्यात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.